37 years old 37 वर्सां जाली आमच्या शिगमोत्सव समितीक, जो आमी उत्सव 37 वर्सां मनयता आनी आमकां पणजेन सगळ्यांचो साथ बरो मेळटा. हें करपाचें कारण म्हणजे प्रत्येक जाण रस्त्यार वतात थंय लोकांक, बायलांक, भुरग्यांक सगळ्यांक कलर लावन झगडी करताले आनी खूब प्रॉब्लेम्स जाताले की आमचे थोडे कमिटीच्या लोकांनी डिसिजन घेतलें की हो शिगमोत्सव आमी होळी जी आसा महालक्ष्मीक व्होटी भरून त्याच्या नंतर आझाद मैदानाचेर खेळुया म्हणून. आनी त्या खातीर तेन्नाच्यान हे जे आतां लोक आसा सगळे आझाद मैदानाचेर येता आनी हांगा होळी खेळटा. हाजे कारण म्हणजे कितें जाता, झगडी मारामारी हें कांयच जायना आनी पणजेन इतली शांत आसा की शिगमो जो पणजे शिगमोत्सव समितीचे आयज बसून खंयच रिकॉर्ड वायट ना, जावं आमचे हातूंत दुफळी ना. त्या खातीर आमी सगळे एक जावन पणजेकार आनी पणजे भायलेय बी येता. आयज आमकां आमचो पणजे दामबाब हाजो पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपीचो तोय आमकां आयज सामील जाल्लो, बाबा देपाव आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. आतां ते गेले, आमची आतां बाकीची कमिटी सगळी आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव होळीची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी ह्या आयजच्या हाजेर खावो पिवो मजा करो. तशें आमी सॉफ्ट ड्रिंक वर्स पद्दती प्रमाण खावपा बिवपाक सगळें दवरलेलें आसा. सोरो सोडून बाकी सगळ्यो गोश्टी हांगा मेळटा. आमकां तो सोरो ना. तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, शांततेन तुमी होळी खेळा आनी जे म्युझीक वाजतालें ताचेर जाय तितलें नाचा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हॅपी होळी. लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का भाई, क्या बात है. अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे, मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.